देवाच्या दोंगरार चोडूया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरार चोडूया ताच्या मंदिरांत सोमुया नीट मार्गार आमी चलच्या आपली वाट शिकयतलो सोमेस्तांक समूर्त दितलो आपले गुडकुळयतलो नीट मार्गार आमी चलच्या आपली वाट शिकयतलो सोमेस्तांक समूर्त दितलो आपले गुडकुळयतलो देवाच्या दोंगरार चोडूया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरार चोडूया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाची आमचेर रासो सोमेस्तांक ताची शांती विंचलोले आपले पोरचेर सदांकाल ताचो उस्वास देवाची आमचेर रासो सोमेस्तांक ताची शांती विंचलोले आपले पोरचेर सदांकाल ताचो उस्वास देवाच्या दोंगरार चोडूया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरार चोडूया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरार चोडून ताच्या मंदिरांत आमी आयल्या सोर पदवेदार देव आपल्या पुता बरोबर ह्या उंड्याच्या रुपान आपल्या पुताक आमकां दाखोवड करता सर्व सृश्टीचो रचणार हो सोडवणेचो इतिहास आमचे मोदे रचता तेन्ना आपल्या एकल्याच पुताक आमकां तो दिता मनीस कुडाक दिल्या उपरांत होच जेसू ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार आसा सगळे काल्तिकायेन सगळे आमचे जिणेंत होच आमचो दोनी हो आमचो सोरवोंडार
आमकां बासायलोल्या पुनर्जिविताचो दायजी आमचे मोदें आसा। सगळे आमचे विनम्र काळजान ताका खालतिकायेन आमची मान बागोवन ह्या सर्वेस्पराक, ह्या आमच्या दोनयाक, आमच्या जीवदाताराक आमी सगळे विनम्र नमस्कार आनी पुर्णिपाट आमची मान बागोवन करुया। मोच्या ओतम्याचो तारूक तोच जेसू, मोजो जेसू, मोच्या ओतम्याचो तारूक मोच्या ओतम्याचो तारूक। जेसू 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 आमा सगळ्यांचो गुणितो तो जेसू, मोजो जेसू, आमा सगळ्यांचो गुणितो, आमा सगळ्यांचो गुणी। जेसू 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 मोच्या ओतम्याचो तारूक तो, मोच्या ओतम्याचो तारूक। आमच्या जिविताचो जीवदातार ओतम्याचो तारूक आम्हा सगळ्यांचो गवंडी। उशीर दारवोट्यांतल्यान आमच्या जिवितांतले प्रयत्न करूंक दर दिसाक आमची दारां आमी अदीक आनी अदीक मजबूत करूंक, ओत्मीक वाटेन आमी घट जावंक, देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक तूं आमकां शिकयताय जेजू। ह्या तुज्या शिकवणेंत सगळी खोराय आसा। ही तुजे शिकवणेंत आमकां सगल्यांक शिटकावणी आसा। हे तुजे शिकवणेंत आमच्या ओतम्याचें बरेंपण आसा। जीव दातार जिविताच्या देण्याचो दोनी तूंच सायबा। कितले म्हूण आमी सुभागी तुका ह्या वेळार आमचे मुखार आमचे मोदें पळोवंक भोगूंक आनी तुजें आसलें ह्या वेळार आमकां तूं दिताय देखून आमी सायबा धन्य, आमी सायबा सुभागी, आमी सायबा अदीक आनी अदीक तुजी भुरगीं जावंक तूं आमकां आपयताय। विचित्र मांडावळ तुजी आमचे सवे।
तुज्या पाटलावदारां सोवे दोनी केन्ना येतलो दारार मारतलो ह्या दुनियाक दार उगडूंक तयार आसूंक तूं आमकां उलो मारताय दोनी केन्ना येतलो आनी तुमी जागृत ताका मेळोना जावं तुमी न्हिदून आसुना जावंक पूण जागृतायेन तुमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां शिकयताय सोम्या ते 5 शाळे वस्तुऱ्यां भाशेन न्हय 5 पिसाट वस्तुऱ्यां भाशेन आंकवाऱ्यां भाशेन आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान आसूंक तूं आमकां उलो मारताय आमच्या जिवितान सायबा ह्या वेळार आमी हो वेळ सारतना आमच्या जिविताची मजबूताय आमच्या उत्मीक वाटेची मजबूताय उदीक करूंक घोट करूंक तुका सायबा तेंकून रावंक तुजें आसणें बगूंक आमच्या जिवितान दर एका जिविताचे प्रश्न तुका सायबा ते समर्पण करूंक दर दिसाक आमचें जिवीत सायबा तुकाच भेटूंक दर एक घडी दर एक आमच्या जिवितान खिणा खिणा घडटात त्यो वस्तू सायबा तुका आमी ते भेटूंक ह्या वेळार आमी सगळो वेळ तुका सायबा दिताव आनी तुका अर्पिताव आमची मागणी आमचे दिनवास आमचे उपकार आमचे काळजाचे आवंडे सायबा ह्या वेळार तूं मानून घेतलोय म्हूण आमी आस बाळगिताव आमकां सायबा परो घाली नाकाय आमकां सांडी नाकाय आमची बेपरवा करी नाकाय बगोर चल्यार आमकां कान दी सोम्या आमकां आयकून घे कित्याक म्हज्याच सोत्म्याचो दोनी तूं आमा सगल्यांचो गवडी तूं तोच येसू म्हजो दोनी म्हजो सोमी म्हज्या ओतम्याचो गवडी तोच येसू म्हजो जेसू आमा सगल्यांचो गवडी आमा सगल्यांचो गवडी तेरी वंदना करते हम पिता तेरी वंदना करते हम जीवन तेरे चरणों में रखते हैं जीवन तेरे चरणों में रखते हैं तुझे प्यार करते हैं हम तुझे प्यार करते हैं हम तुझे प्यार करते हैं हम तुझे प्यार करते हैं पुत्रा तेरी वंदना करते हम पुत्रा तेरी वंदना करते हम जीवन तेरे चरणों में रखते हैं जीवन तेरे चरणों में रखते हैं हम तुझे प्यार करते 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 हैं आत्मा तेरी वंदना करते हम
आत्मा तेरी वंदना करते हम। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पिता तेरी वंदना करते हम, तेरी वंदना करते हम। उशीर धारवटो, रुंद वाट, दारवट्यांतल्यान भितर सरून फुडली वाट चलूंक आमचे मुखार व्हडलें ध्येय आसा. We have a destination to reach through the way on which we enter through a narrow gate. दारवटो भितर सरूंक गरज, वाट फुडें चलून वचूंक गरज, तेन्नाच आमच्या ठिकाणार आमी पावता. आयज दारवटे जायते आसात जेसू, आयज वेगवेगळ्यो वाटो आसात जेसू, आनी वेगवेगळी मनशां वेगवेगळ्या दारवट्यांतल्यान भितर सरतात, वेगवेगळे वाटेन चलतात. ठिकाण एकूच, तुझें घर. रस्ते अनेक, मंजिल सिर्फ एक. आमच्या ठिकाणार पावूंक, आमचें ठिकाण समजूंक दुनिया आमकां गरज. ठिकाणूच जरी तर बदललें, डेस्टिनेशन जरी तर बदललें, जाल्यार वाट सगळीच घुसपा गोंधळाची, कुफुजावांची. वाटूच जरी तर नकळो, जाल्यार दारवटो खंयचो घेवन भितर सरचें हेंय समजूंक घुसपा गोंधळ. जेसू, आमचें जिवीत तुवें दिल्ल्या ठिकाणार वेता आसतना ह्या घुसपा गोंधळाक आमी सांपडल्या जायते पावटी. Lord, we are caught up in the confusion of the ways of the world. आमचे ठिकाण स्वर्गीचे, आमची मंजिल स्वर्गाची. तरूय आसतना ह्या संवसारी वाटांनी आमी घुसपल्या, कित्याक दारवटे खूब जाल्यात. There are so many options to choose from, and with so many options, life gets complicated. वेगवेगळी ठिकाणां ह्या संवसारांतलीच दुनिया आमकां जोणेकल्याक आसात. Our careers, our ambitions, which we want to fulfill
in this life, on this very earth. आणि हे आमचे कॅरियर्स, हे आमचे एम्बिशन्स आमी घेवंक वेता आसतना खंयचीय तरी वाट धरूंकूच जाय. दुनिया जायते पावटी ही आमची एम्बिशन्स विचून काडप. टू चूज एन एम्बिशन ऑर अ करियर. ह्या संवसाराचेर आमी कितली धरून रावता. ह्या संवसाराचेर धरून ह्या संवसारान आमकां खुशाल जिवंक जाय. ह्या संवसारांत आमकां येसवंत जावंक जाय. ह्या संवसारांत आमकां दादोस जावंक जाय. ह्याच मनान दुनिया आमी विचून काडटा आमचें ठिकाण, आमची मंजील, आमचें डेस्टिनेशन. तुजे बराबर जरी तर आमी नियाळ केल्लो आनी तुजे बराबर जरी तर आमी रावल्या जाल्यार आंकवार मारी भाशेन आमी म्हणूंक पावतल्या ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. जावं म्हजे सवें तुज्या अवतरा प्रमाणे, हो आसा हांव सर्वेस्पराचो चाकर. जावं म्हजे सवें तुज्या अवतरा प्रमाणे, जावं म्हजें ठिकाण तुजे सुचोवणी प्रमाणे, जावं म्हजें डेस्टिनेशन, जावं म्हजें एम्बिशन, जावं म्हजो करियर तुजे कुशे प्रमाणे. पण दुनिया हांव जाणा तुजी वाट, हांव जाणा तुजे चॉयसीस. If I go with them, I have to take a narrow gate. I have to tread a difficult path. I have to face difficulties. Lord, at times I'm afraid. I fear the difficult path. I'm doubtful about the narrow gates, whether I'll be able to even enter. I doubt if I enter through a narrow gate, where will I reach? हें समजूंक, हें जाणा जावंक दुनिया तुजी शांती जाय, तुजी कृपा जाय, तुजें मार्गदर्शन जाय. So that I walk in your ways, O Lord, and receive life, life in abundance. As you say in John 10:10, I come to give you life, life in abundance. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां सुबापणी दिवंक आयलां. ह्या पासत दुनिया एकूच वस्त म्हज्यान करूंक येता. I give myself to you. I surrender my life into your hands. I rest unto you, O Lord. I walk your path. I allow you to hold my hand. I allow you to carry me. Walk with me. मुझे बराबर चल. म्हाका सांगात दी. तुजे वाटेन हांव चलूंक सोदतां. संवसाराची वाट न्हय, पण तुजी वाट. कितली अवघड ती जावं, कितली भिरांकूळ ती दिसों, पण तूं म्हजे बराबर आसल्यार दुनिया हांव भियेना. हांव फुडें चलत रावतां. म्हजो सांगाती जाव. Charis disanto rosto Urdongrar paupakulo Bukit sogelo
वाटेर गिरासा पडलो वाट सूर्याचो सांगाती तांचे जेवण तांचे पोळ सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाट सूर्याचो सांगाती तांचे जेवण तांचे पोळ सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू. सायबा, तुवें आमकां खूबशे उदाहरण दिलें पवित्र पुस्तकांत. मॅथ्यू chapter 19 verse 24. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Eyes, we are attached to the worldly riches. संवसारान पळय कितें चल्लां ताचो आमकां खूब मोग आहा. आमी विसरता की what is our final destination. We forget that we are passing through a pilgrimage. आमचे मंजील हुंय ते आमी विसरता. ह्या टायमार आमकां तूं गायड कर सायबा. आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या गांवच्या भाव भयणांक जांकां गरज आहा, आमी तांकां पावनात. आमचे कडेन खूब दिलां तुवें, बट वी डोंट वांट टू पार्ट anything out of it. We are attached. Give us that knowledge, Lord, to see the larger picture, to realize what our final destination is. Matthew chapter 7 verse 13. Enter through the narrow gate, but it is easier for us to take the wider road and the wider gate, but we do not reach our destination. It leads to destruction. खूबशे आमकां उदाहरण दिलें. म्हळ्यार जेन्ना टायम येता पाळपाक आमी तें विसरता. We get attracted and attached to the worldly riches, to the worldly pleasures. असल्या टायमार सायबा आमकां पाव, आमचो हात धर, guide us on this narrow path, a narrow gate, to lead us to the final destination, your kingdom. ओट्यांतूय विश्वास वाडलो,
लागीं सोरेब दिसलो वाटेचो गावलो तोकलोलो जिवनो सोलो वाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे पोट सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू वाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे पोट सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू ओशीर दारवंटो रुंद वाट वो मोगला जेसू एक तोन्नाटो कसो म्हाका सदांच रुंद वाट जाय इजी वेज easy way to earn, easy way to enjoy, to have a good life. विसोव मेवता तिशी बहुत थोडे पाटी हांव अशी दारवंटो सिलेक्ट करता पूण मोगाला जेसू विसरता हांव रुंद वाट म्हाका कांयच शिकयना आय लर्न नथींग फ्रॉम अ ब्रॉड वे सगळें साहित्य मेवता रेडीमेड पूण जेन्ना हांव ते अशीर वाटेन चलता अशीर वाटेन जायत्यो आडखळी जाताय इश्टां मित्रां सोडून वेतात म्हजो चड वेळ ऑक्युपाय जाता कितें करचें कशें करचें मन सगळेंच आबूज आसता आनी हाची सगळ्याची गरज आसा एक तरणाट्याच्या जिवितान टू लर्न एंड टू ग्रो आवय बापायचे कुस्तार आयतें जियेवंक न्हू but to be a responsible person, to stand on my own feet, I have to choose the narrow gate. भो मोगाला जेसू जितले पावटी हांवें उशीर दारवंटो सिलेक्ट केला वो जितले पावटी हांव उशीर दारवंट्यांतल्यान म्हजें जिवीत सारूंक प्रयत्न करता तितलेय पावटी तूं म्हाका एक एक नवी वस्त शिकयता I get a lot of experience and I don't regret to walk in that narrow path. मोगाला जेसू तूं म्हज्या हातीक धरून म्हाका वाट दाखयता भियेना हांव कित्याक हांव जाणो तूं म्हजें सांगाता आसा म्हण आनी हो तुजो सांगात म्हजे सोरी सदांच आसूं म्हण
हांव प्रार्थना मागता. तुझ्या दार मोसो हात जेजू घालता तुका देखून विश्वासात जेजू दवरता भार. तुझ्या हातांत म्हजो हात जेजू घालता तुका देखून विश्वासात जेजू दवरता भार. ओशीर दारवटो, रुंद वाट, देवीक ठिकाण, तुझ्या उतरांतल्यान दुनिया येता. तुझ्या उतराचेर पातयेवन आमची पावलां आमी मारता. तेन्नाच आमकां खरो दिश्टावो दिसती पडटलो. खऱ्या जाग्यार आमी पावतल्या. देखून तुजें उतर आमच्या कानार सादय. तुजेर नदर घालून आमचे कान तुका उक्ते करून, आमचें काळीज तुका उक्तें दवरून तुजें उतर ह्या वेळार आमी आयकता. The narrow door. Jesus went through one town and village after another, teaching as he made his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few be saved?" He said to them, "Strive to enter through the narrow door. For many, I tell you, will try to enter and will not be able. When once the owner of the house has got up and shut the door, and you begin to stand outside and to knock at the door, saying, 'Lord, open to us,' then in reply he will say to you, 'I do not know where you come from.' Then you will begin to say, 'We ate and drank with you, and you taught in our streets.' But he will say, 'I do not know where you come from. Go away from me, all you evildoers.' There will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrown out. Then people will come from east and west, from north and south, and will eat in the kingdom of God. Indeed, some are lost who will be first, and some are first who will be last." In today's Gospel, Luke chapter 13, verse 22 to 30. As Jesus Christ is moving from one place to another, someone came and asked him a question. "Lord, will a few be saved?"
if we look into our lives, this is the question we also think of. We also are curious. We all want to know this answer. Can everyone be saved, or only a few be saved? But Jesus says, everyone will try to enter through the narrow door, but it's not possible for everyone. Why does Jesus say so? Jesus wants everyone to be saved, but there should be a desire from ourselves also. We also should cooperate with the Lord in order to be saved. If we don't cooperate, then we also fail to enter the kingdom of the Lord. Jesus Christ speaks of the house owner who shuts the door before the people. As the people say, Lord, open the door for us. But the house owner says, I do not know where you are from. In some ways, this could relate to our lives also. We know about Jesus Christ, his life story from the Bible, but do we really know him? He is the Savior, but we should not be satisfied with just his life story. We need to understand what Jesus has done for us. He became a human being. He lived like us. He suffered for us and died for us. Let us make an effort to know Jesus Christ fully, deeply, experience his love. Let us look into his life and his words and receive the life from his words. The house owner says, I do not know you. We think our God knows us. But have we opened our hearts before the Lord so that he knows us? Have we allowed God to touch our lives? Have we allowed God to save us? Have we allowed God to bless us? Today Jesus is trying to tell us, if we take away the sins from our lives and if we keep our door of our hearts open to him, he will come into our hearts. God needs our permission to save us. Jesus, Lord, we are in your presence, and when we look into ourselves, we understand we have not served you in the way you deserved it. Many times we have not made an effort to understand your love. But, oh Lord, today, from now on, we want to be with you. We want to experience you. Come into our lives and bless us, so that our hearts, our eyes will be open to you. Jesus confronts the very question, will only a few be saved? फकत थोड्यांकूच सोडवून फावो जातली काय? हो प्रश्न जेन्ना जेजू सोंशी येता, he confronts this very notion, the notion of the people of Israel, who took it for granted that it is their birthright that they would be saved, and not the other people. The Israelites thought that since Moses led them out from Egypt, they are the chosen people
that they will be saved. And that's the reason Jesus confronts this very notion. He says, people from the east and west, north and south, will come and sit in the kingdom of God. The last will be first, and the first will be last. कितें म्हणूंक सोदता काय सोमी? आमी ह्या संवसारांत जियेतली सगळीं क्रिस्ती भावां भयणां, जावं ती वेरियस सॅक्टांची, जावं ती जायत्या ग्रुपांतली बिलिवर्स, दुसरे दुसरे ग्रूप जे उपसोल्यात, पंगड जे आमचे मदें आसात, they say believe in the word of God and you will be saved. म्हणून आमी ही सोडवून आमचो बर्थ रायट कसो मानून घेतल्या काय? As Catholics, do we consider ourselves that we will be saved because Christ died for us? Or have we worked for our own salvation? Are we working for it? Have we made an effort to say, Lord, you brought salvation for the whole mankind. I too join in this effort of yours. कुडीक जिसो आज तुका आनी म्हाका प्रश्न करता, उशी दारवोंट्याक वचूंक कितें तुवें प्रयत्न केल्यात? घराचो दोनी येतलो, दात धांकल्या उपरांत तुका वळखनाच म्हणटलो, आनी तूं म्हणटलो, सायबा हांव क्रिस्तांव, हांवें तुजो पाटलाव केला, हांवें सायबा पवित्र पुस्तक वाचलां, हांवें सायबा सगळे साक्रामेंत घेतल्यात, हांव 2 दिसाक मिसाक आजीज जाला, हांवें बऱ्यो सायबा तुजें उतर आयकलां, उतर पाळ्ळां म्हज्या जिवितान हें हांव सांगचो ना, उतर आयकलां अशें हांव म्हणटलों. जेजू कडेन विचारतलो, ह्या सुर्गीच्या राजा खातीर तुवें कसल्यो कसल्यो दयाळ्यो करण्यो केल्यो काय? तुजे ओ क्रिस्ती भाव आनी भयणो तुज्यान अदीक तांकां सोडवून फावो जाता, कित्याक आपल्या कोरण्यांतल्यान, आपल्या उतरांतल्यानूच न्हय पूण जिविताच्या देखींतल्यान मोशें उतर ती जियेली. आपलो भावार्थ आनी पोरगोट करूंक ना जायत, पूण आपल्या जिविताच्या अणभवांतल्यान खरे भक्तीन म्हजो पाटलाव ताणें केलो. आमी क्रिस्तांवां म्हणटात, पूण घडीक जेजूची शिकवण आमचे भितर रिगून आमची नवसोरणी जावंक जायते पावटी घडीक विसरता आमी. जेजू आज आमकां परतून एकदां म्हणटा, ओशी दारवंटो, the way may be difficult for us to enter, the door may be too narrow, yet it is a challenge for us. जरी हांव म्हजो पाटलाव जेजू करता, पाटलाव जेजून सांगलेल्या उतरा प्रमाणे हांव चलूंक सोदतां, जायते पावटी विसरतां. देवान म्हाका सत्या दिल्या, ही सत्या हांवें बरे तरेन वापरूंक. देवान म्हाका सत्या दिल्या, म्हजें जिवीत बऱ्या मार्गार हांवें चलोवंक. देवान म्हाका सत्या दिल्या, दुसऱ्यांची सेवा हांवें करूंक. देवान म्हाका सत्या दिल्या, दुसऱ्यांक बरीं उतरां समजणी हांवें दिवंक. देवान म्हाका सत्या दिल्या, म्हज्या जिविताची बरी देख हांव जावंक. कितलो हांव प्रयत्न करतां तो आज विचार जेजू म्हाका करता. दोनी आमचे सवें दर दिसाक उलयता. कुडीक आज आमच्या दारार तो मारून आमकां विचारता, दार उगडात, तुमचें जिवीत नवसरात. म्हजो पाटलाव करता तेन्ना दुसऱ्या भावा भयणांक सांगातान घेवन चलात. तुमच्यान अदीक घडीक ते पुरते जायत. तुमी घडी आपलो बर्थ रायट म्हूण समजल्यात, पूण तुमच्यान अदीक दयाळ, मोवाड, बरे करण्याचे, बरे देखीचे, बरे जिविताच्या अणभवांचे आनी आपल्या जिविताचे चाली वरवीं तांणी सुर्गीचें राज जोडलां. असलेंच राज आमकांय फावो करूंक मागता सोमया. जिविताचे चालीन नवसोरणी आमची जावंक आमकां तुजो आशिर्वाद दी. ओशीर दारवंटो, रुंद वाट, देवाशी पावपाचें आमचें सपन. ह्या संवसारांतल्यो आडकडी सगळें आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. जेजूचेर नदर ह्या वेळार आमची आसूं दी.
पवित्र संस्कारान आसलेलो हो येशू आमचे जण एकल्याचे त्रास कोश्ट पळोवन घेता, समजून घेता आनी आमकां जण एकल्याक ही घोटाय दिता ती घेवया. लूक ॲट जीसस सायलंटली. ओगीच राव आनी जेजूक पळय. बाप, पूत, पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्याक आपल्या आशिर्वादान भरता, फुडें चलूंक आमकां बळ दिता, आमची भिरांत पयस करता. दुनिया तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठय म्हण आमी मागता, सगल्यांचेर जी ह्या वेळार ह्या भोव पवित्र संस्काराचे भजणींत वांटो घेतात. भोव करून ही आमची भाव भयणां जी खेरीत भाशेन आपलो वेळ काडून तुजे सांगाता सारूंक आयल्यात. थोडी घडी ऑनलायन हो वेळ तुजे सांगाता सारता. सगळे आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. पवित्र आत्मो आपलो तो आमकां दिता. जेजू देवा बापाचो आत्मो आमकां दिता. हो आत्मो घेवन आमी तयार जावया, मागुया, कृपा मागुया. पवित्र आत्म्या देव येवन आमचेर कोर बिराड. देव पवित्र आत्म्या देव आमची पातकां काड. देव पवित्र आत्म्या देव येवन आमचेर कोर बिराड. पवित्र आत्म्या देव बुदूल आमचो संसार. देव बाप जाय म्हाका, ताचे लागीं व्हर म्हाका. म्हजो जेजू जाय म्हाका, आनी कांयच नाका. पवित्र आत्म्या देव येवन आमचे कोर बिराड. देव पवित्र आत्म्या देव आमची पातकां काड. देव पवित्र आत्म्या देव येवन आमचे कोर बिराड. देव पवित्र आत्म्या देव बुदूल आमचो संसार. देव पवित्र आत्म्या देव. ये पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. देव पवित्र आत्म्या देव आमी आमच्या जिवितान विचून काडू आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या देव आमी विचून काडटा ती वाट अवघड जाल्यारूय पवित्र आत्म्या देव तुजे कृपेन आमी फुडें वचूं. तूं आमचेर देवून ये. देव पवित्र आत्म्या देव येवन आमचे कोर बिराड. देव पवित्र आत्म्या देव आमची पातकां काड. देव
आमचेर कर विराट देव पवित्र आत्म्या देव बदल आमचो संसार बदल आमचो संसार सोम्या आमचो संसार आमची जीण आमचे जीवन आमचो संसार तुझ्या हातांत पण तुझे विरेत आमच्यान कांय करूं नजो दुनिया आमी मानून घेता तुझे विरेत आमच्यान कांयच जायना आमी समजून घेता आमी वचू आमकां तुजो आशिर्वाद जाय आनी असोकताय निखालतिकाय दुनिया तुजो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमची वाट फुडें ताकूंक आमकां कोणाच्यान आडावंक जायना बरेपणाची वाट कोणाच्यान आडावंक जायना दुनिया पातक जरी तर आमचे सवे आसा तें पातक काड पातका विरीत आमची कृपा आमचेशी पावपाची उरता देखून ही पातकां दुनिया पुसून काड आमकां तुज्या मोगान शिंकर आमचे घाय पिकूय आमचे दुखोवल्ले काळीज ताका मोलम लाय जेसू तूं आमचे सांगाता राव पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठय कित्याक वाट अशी देव येवन आमचेर कर विराट देव पवित्र आत्म्या देव आमची पातकां काड देव पवित्र आत्म्या देव येवन आमचेर कर विराट देव पवित्र आत्म्या देव बदल आमचो संसार आमचे हात आमचे मुखार उक्ते करूया आमचे दोळे ह्या वेळार जेजूचेर आसून तो केरीत आशिर्वाद आमकां ह्या वेळार दिवंक येता आमचे घाय तो पिकयता आमच्यो अडचण्यो तो समजता आमचे दूख तो पयस काडटा विश्वास दवर हात उगड जेजू मुखार खालती जाव जेजूचो आशिर्वाद घे कितली तुजी असोकताय जावं तो तुका घट मजबूत करता बापाचे कृपेन तुका मजबूत करता ही कृपा फुकट मुख्या मोगान तो आमकां वाडयता आमच्यो चुकी बक्षिता आमकां देण्यांनी भरता दुखोवलेली आमची काळजां पळयता आपसरली आमची काळजां तो इलाज दिता सगळे तरेची पिडा तुज्या घरान तुज्या जिवितांत तुज्या शेजाऱ्याक आसा जेजूच्या हातान घाल विश्वासान मार बरी भलायकी खरेंच तुका फावो जातली मानून घे हो सोमी देव आमचे मुखार आसा सगळे तुजे प्रश्न सगळी तुजी भिरांत सगळे तुजे दुबाव जेजूच्या हातान घाल सोड खबर ताच्या हातान तो पळयतलो He knows what is best for you. Don't depend on yourself, depend on Him. He is your God and He sends His Holy Spirit. या वेळार तो आपलो आत्मो आमचेर पाठयता घे ताचो आत्मो Receive the gift of the Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come.
Fill the hearts of your faithful. ये पवित्र आत्मा आमकां पवित्र कर, आमकां नितळ कर, आमकां भोगोस, आमकां पिकोय. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Lagi warmaka mozo Jesus ai maga ari kais maga Deu bab sai maga lagi warmaka mozo Jesus ai maga Kurbirar Deo Bovitratya Deo Amchi Patkakar Deo Bovitratya Deo Yunam Chir Kurbirar Deo Bovitratya Deo Budulam so sonsar Budulam so sonsar Patlaw Guru Tuji Kushi Saya Tu Sokuri Suba Solien Moje Patla Moso Patlaw Guru Kushi saya tu sokuri suba